गोंयांत कोरोना एका सुवातेवेल्यान दुसरे सुवातेर गेला। हो व्हायरस हवेत ना, तशेंच सामाजीक संसर्गूय जाल्लो ना म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। तशेंच ज्या व्यक्तींची पिराय 65 वर्सां वयर आसा वा कोणाक किडनी त्रास, आस्थमा वा हेर कसलें दुयेंस आसा तांच्यांनी भायर भोंवचें न्हय। त्या भायर अशा तरेचे ज्या घरांनी कोण पेशंट आसात तांच्या घरच्यांनी बेठेच घरा भायर भोंवचें न्हय म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगलां। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, जे कोमॉर्बिड कंडिशन असलेले लोक हे जर कोरोना व्हायरसाचो ताका लागवड जाली किंवा कोविड-19 जर जालें, इट इज अ व्हेरी रिस्की फॉर देम। आमी ज्या ज्या जाग्यार कंटेनमेंट झोन आसात, आमी जे लोक सगळे भायर भोंवता तांकां कोमॉर्बिड कंडिशन म्हटल्या उपरांत ज्याची एज एक तर 65च्या वयर आसा, जेका डायबिटीज आसा, जेका स्पेशली अस्थमा आसा, जेका हार्ट डिजीज आसा, जेका क्रॉनिक किडनी डिजीज आसा, म्हणजे जो किडनी फेलियर आसा, असे सगळे क्रॉनिक डिजीज असलेल्या सगळ्या लोकांनी हाज्या पासून खूप मोठ्या प्रमाणात त्या लोकांनी म्हणण्यापेक्षा ज्यांच्या घरांनी असले पेशंट आसा त्या घरातल्या लोकांनी पहिली काळजी घेवपाक जाय, कारण हे लोक घरानच असतात। म्हणून आम्ही सगळ्यांनी सगळ्या जाणांक अवेअर करपाक जाय, ज्याच्या ज्याच्या घरात अशा पद्धतीचे पेशंट्स असतात, जाणटे लोक असतात, हांची काळजी घेवपाची जबाबदारी जे लोक भायर भोंवता। म्हणून तर आम्ही परत 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 जे सांगता, म्हणजे मास्क वापरात, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळात, ओके, सॅनिटायझर वापरात, ओके, हाची गरज आसा। एक आमदार पॉझिटिव्ह आयला, तशें सगळे प्रत्येक जरी मिटींग जाली आसत, वी आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टन्स आनी हें सगळें मेंटेन करता। बाकी कोणाकूय जर तसो आसत जाल्यार कोणी पर्सनल लेवलाचेर सगळे जाण त्या पद्दतीन आमदाराक तुमकां मेळिल्ले ते लागले, सो तुमी बीन कितें टेस्ट आसले? 8 दिसा पयलींची गजाल आसा, 8 दिसा पयलींची गजाल, ओके। त्या खातीर जरी तर म्हटलें की आमी एखाद्या रुमान जरी बसलेलो सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून बसलेले, आमकां चेन तोडपा खातीर आमी जेन्ना मुद्दाम म्हणटा हो व्हायरस तसो पळोवंक वचत जाल्यार कम्युनिटीन ना। हांव परत सांगता, हो व्हायरस आमी प्रत्येक रूट जर पळयत, आमी तेस्ता जरी म्हटलें इट इज अ कम्युनिटी स्प्रेड, जाल्यार सुद्दां हांव परत रेक्टिफाय करता, आय हॅव गॉन थ्रू दॅट, आमी सगळें पळयलें। ताज्या उपरांत आमच्या गोंयांतल्या प्रत्येक केसीची जी आमकां प्रत्येक आतां साखळे जर पेशंट्स मेळ्ळे, साखळे पेशंट्स खंयच्यान आयले, वी हॅव फायंड आउट, म्हणजे आमी कोण तरी आमचो गव्हर्नमेंट सर्वंट खंय तरी एखाद्याक थंय इन्फेक्शन जालां ताका लागून तो साखळे आयलो, ओके। परत मोल्ल्या जो आयलो आमचो हेल्थ वर्कर थंयसर इन्फेक्टेड जालो, फाटलोय तुमकां खबर आसा, फाटलो एक्स मिनिस्टर जाका आयलो तो खंय तरी ट्रिटमेंट ज्या जाग्यार घेतालो डायलिसीस थंयच्यान ताका आयलो। अश्यो वेगवेगळे प्रत्येकाचो रूट जो आसा पळय न्ही, हो खंय ना खंय तरी कनेक्टेड आसा। आमकां ही गजाल लक्षात घेवपाक जाय, अशें ना की बाबा रूट कनेक्टेड जो आसा पळय न्ही हो मेळूंक ना। म्हणून सांगता की एरान हो व्हायरस ना, हो व्हायरस एकामेका कडल्यान दुसऱ्याक वता। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सतर्क, आयज साखळेची जर आमचे 21-22 केसी जाले, हे सगळे लोक एकामेकाक मेळ्ळे, एकामेकाक कॉन्टॅक्टान आयले, एकामेकाच्या संपर्कान आयले, एकाच घरातले 8-8, 10-10 जाण लोक आसात। म्हणून आमी म्हणजे म्हाका दिसता सतर्कताय बाळगप हे गरजेचें आसा।